A24 Sotta Dukkha, A24, page number 12. Sankoshani Sotta Dukkha, Uskya Kotin Sotta Dukkha, Kushat Poran Sotta Dukkha, Suglit Kore Sotta Dukkha. Disa Fantoru Detana, Kalzat Leye Utka Sotta. Aicha disa ce sorpuzot, duca toliate betoita. Son coștani sota duca, uskea cotin sota duca, cușal ponan sota duca, suglit core sota duca. देव बरो दिसता म्हणटा आनी ह्या मिसान वांटो घेवंक तुमकां येवकार दिता. हॅलो. खूब तेंपान आतां आमी सगळीं जाणां परतून इगोर्जेन मिसाक आयिल्लीं आसा. कोविडाक लागून आमकां इगोर्जेंत येवंक जायनासलेलें, बजिलिकांत येवंक जायनासलेलें. पूण आतां ही परवानगी आमकां मेळिल्ली आसा आनी तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. जीं घरां आसात तीं घरां सावन तुमच्यान मिसान वांटो घेवंक जाता. म्हणटच दोनूय वतींनी आमच्यान हांगसर भाग घेवंक जाता. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनान दवरात. ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसांव आसा, आमचे भयणी पासत आमी मागता, तिचो जल्माचो दीस जावन आसा आनी तुमी हे भाशेन तुमचें मागणी आसतली ती मनान दवरात. ह्या वेळार आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं न्हय, पूण बरीं. पूण केन्नाय आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींत आमी देगीचीं जायना. जशे भाशेन फ्रांसीस शावेर जालोलो ते भाशेन जावंक ना. कित्याक लागून? कित्याक आमी सगळो जेजूक एकवटून आमी जिवंक ना. त्या वेळार सट करून आपल्यापणांत, रागांत, भिरांतीन हे भाशेन आमी वागलेलीं आसा. तर आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन देवाचें बोगसणें मागया. सगळ्या जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बासोत बागेवन सोदान सांगवान मरेत, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवनूच हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सोर पुदेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोरवोंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताचे सांगाता सुर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी पुर्ती जाल्लीं आसा देवाचें उतर आयकोच्याक. आतां चीत दिवन देवाचें उतर आमी आयकोया. Isaias इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान, थोड्या काळान
लेबनान सुफोल जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव एक झाडांचो मोलो जावंक पावचो ना काय? त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावलेंतलीं आनी कालुखांतलीं भायर सरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवे अदीक संतोस्तलो. सगल्या वन दुर्बोलती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोवे कुशालकायेची उल्हास सोडटली. कित्याक जुल्मदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातली आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय बुजूम जातलो. लोकाच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात ती आनी दारवंट्या लागीं बसून नीट करूंक वेता ताका फासाक घालतात ती आनी आडगा नाडगा सांगून नीट मनशांचो खोटलो भायर उडयतात ती. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सोडवणार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना. ताचें तोंड हळदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखणटली आनी इस्रायलाच्या देवाची भिरांतीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलता ती जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतली आनी गुणगुणटोल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. सबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच तोच म्हजो म्हजो तारक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिक्कान. सर्वेस्पराची गोतसाण चाकून बगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. सबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. कालीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. सबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. उद्गार. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. भले आमचो सोमी आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांची दोळे उगडटलो. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू फुडें वेतना दोग कुर्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कोर. आनी तो घरा पावतोच
ते कुर्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात? ताणें म्हणलें, वय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था पोरमोणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोवं नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी कितें आयकलां, कितें समजोल्या, कित्याक लागून म्हणून जेजू हे भाशेन तांकां खबरदार म्हणटा, तुमी हें दुसऱ्यांक सांगिनाकात, कळयनाकात. कित्याक लागून? पयले सुवातेर तो हें आपणेन केलां म्हणून मानिना. तो म्हणटा, हें सगळें म्हज्या बापायन केलां आनी जें हांव कोत्तां तें पळोवन तुमी बापायक महिमा दिवंक जाय. हे भाशेन आमचोय मनोभव, एटिट्यूड जावंक जाय. जें आमी कोत्ता तें तर आमी केलां म्हणून आमकां दुसऱ्यांनी वा वा म्हणलेलें जाय जाल्यार हें आपलेपणाचें, स्वार्थीपणाचें. हातून शेवट ना. आमकां आनिकूय जेजून सांगलां न्हय, हांगसरूच तुमकां तर तुमचें मेळ्ळें जाल्यार कसलो फायदो, स्वर्गार मागीर कांय ना. आनी आमी खूब जाण तशें म्हणटा, ना 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 म्हाका सांग, ना 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 म्हाका देव बरें करूं म्हण नाकात. वय, पूण आमचो मनोभव सारको आसूंक जाय. आमी म्हणूंक जाय, हें हांवें न्हय, म्हज्या जेजून तें म्हजे सर्चीं केलेलें आसा. कित्याक तो म्हजे सोबेन जियेता आनी ताका एकवटोन जेन्ना आमी बरें कोत्ता तें सदांच देवासून उपजवता. आतां केन्नाय आमी बरें कोत्ता पूण तातूंत आमचें बरेंपण आसा. हांवें केलां, हांव कोत्तां, हांव आयलें की ना, तातूंत मागीर आमकां आनी कांय उरोंक ना. ताचो फायदो आमकां हांगसरूच मेळ्ळो. पूण आमी तर देवाक, जेजूक एकवटोन केलें जाल्यार तातूंत आमकां एक आनंद मेळटा, एक शांती मेळटा, एक उमेद येता. आनिकूय म्हाका बरें करूंक जाय. हें हांवें अशें केलां न्हय, फुडें हांव हे भाशेन कोत्तलों. पूण कोणाक कोत्ता हांव? कोणाक कोत्ता पळय तें इम्पॉर्टंट. कोणाक कोत्ता? जेजूक हांव तांचे सगळें कोत्ता. मदर तेरेसा ती त्या कुर्ड्यांक, कुसलेल्यांक, असल्यांक ती तांचो परामोस कोत्तालो. कोणूच तांकां हात लायनासलो. घाण येताली तांची, किडे आसताले तांचेर आनी ते पडलेले आसताले झिरकुटांनी. अशेंच ती वचून तांचो परामोस कोत्ताली. कोणें तिका विचारलें, हें कित्याक तूं कोत्ताय, कोणा पासत कोत्ताय? तूं तांचे पासत कोत्ताय? पयले सुवातेर ती म्हणूंक लागली, म्हज्यान हें म्हज्या वस्तूंनी करूंक जायना. ही देवाची कृपा आसा म्हणून, जेजू म्हजे सोबें आसा म्हणून हांव हें वावर कोत्तां. पूण कोणा पासत कोत्ता? जेजूच पासत. जेजू हे स्थितीन आसा, ताचे पासत हांव तें कोत्तां. म्हणटच जेजू म्हजें सोबें, जेजू तुजें सोबें आनी एकामेकाचो तो परामोस कोत्ता. हो तर मनोभव आमचे मदें आसत जाल्यार आमी खरीं क्रिस्तांवां. आनी हे भाशेन आमी जिवंक जाय. ताका लागून हाचो परिणाम दुसऱ्यांचेर जातलो. जेन्ना आमी जेजूक एकवटोन जियेता तेन्ना ताचो परिणाम दुसऱ्यांचेर जातलो. दुसरीं आपशींच बरीं जावंक लागतलीं आमकां लागून. आमकां लागून न्हय, पूण जेजू आमचे सोबें आसा ताका आमी आजेर कोत्ता ह्या कारणाक लागून. आनी दुसऱ्यांचेरूच न्हय, सृश्टीचेर पर्यंत ताचो परिणाम जातलो म्हणून पयले वाचपान आमकां सांगलां. सगळें भायलें पर्यंत बरें जावंक लागतलें. जेन्ना आमी कुशळी तेन्ना बाकीचीं सगळीं वस्तू मागीर पिड्यार जाता. त्यो नाका पुरो म्हणटात. हे भाशेन जाता. आमी जाणो कशे भाशेन बऱ्या मनशांची आमकां आमी रोखडींच लोटोन वेता. तांचे बरोबर रावंक आमकां बरें दिसता आनी तांचे बरोबर रावलें म्हणटच आमचेंय जिवीत बरें जाता. पूण जीं कुशळीं आसा, आवय नाका म्हणटात, तांचेशी वचोंकूच नाका आमकां. पूण बरीं आहात, बरीं दिसतात, पूण भितरल्यान कुशळीं. कित्याक लागून तशीं जालीं? तीं देवाचीं भुरगीं न्हय? वय, पूण देव तांचे सोब्यान जो आसा
तो उगडा पोजांक ना, तो पोरजोडीत ना, तांच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान अशें जावच्याक जेजून तांकां शिडकायले. पूण पळय, जेजू कडेन इतलो पावर आसा, देवाचो पावर आसा, तो उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान सगळ्या जाणांक बरें शिंपडायता आनी बरीं कोत्ता आनी बरीं ताचें सोबें जाता. ताका लागून जेजू आमचें सोबें आसा म्हणटोच हें मनांत दवरया की आमी सगळींच परिपूर्ण जिवीत जिवंक शकता. तर तें जिवंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय आमी? जी आमची चिंतना बरी वायट पोजडी कसली आसूं ती रोखडीच तांकां आजीर जावंक जाय. जेजू सोबें ती दवरूंक जाय. जेजूक त्या चिंतनांनी उतरांनी हाडूंक जाय आनी जेजू सोबें ती दवरली म्हणटच सुस्कारांतल्यान आमकां तातूंतली सुटका मेवतली. हे भाशेन तर आमी प्रॅक्टीस करीत हें पुरो. मागीर कितें जातलें? आमचे मदीं चिंतना भावना आयली, सोंपेपणी आमी जेजूशी दवरतले. आतां दुसऱ्यांची आयली की ना, तांची चिंतना उतरां कोन्यो त्योय बी आमी जेजू सोबें दवरतले आनी हे भाशेन आमकां तांकां बरेंपण फावो जातलें. हे भाशेन सर्गींचें राज स्थापन जातलें आनी हे भाशेन जावच्याक सगळ्या सांता भक्तांनी आपलें जिवीत वारयलेलें आसा आनी आमी सांता भक्तां कित्याक देव आमचे भितर जियेता हें सगळें घडच्याक आतां आमच्या आत अशें वण्टीन दवरया. प्रत्येक सुस्कार आमी घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आतां आसा. हें जेजू सोबें दवरया सुस्कार भायर सोडटना. पूण तें पूर्णपणी दवरच्याक भितरल्या भितर जेजूचें नांव त्या सुस्कारान काबार जायसर घेत रावया. अशें जेजू 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 जेजू. मागीर सुस्कार घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमचे भितर भरोवन येता. परतून सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 जेजू. सुरवातेक तुमकां गोडेक हें कठीण लागतलें. कित्याक म्हणून असलें सांगता फादर आमकां. पूण ताचो परिणाम मागीर जातलो. असली चिंतना आयली की ना ती हिंचोत्थान येतात तें पळोवंक जाय. हितूचे सून येता देंवचारासून जेजू पासून येवची ना म्हणटच हे दोन कारण आसतले. म्हाका आदले चाली प्रमाणेच जिवंक जाय. नवें कितें तें पत्करूंक नाका. जाय पूण नाका असलो गोंदळ आमचे मदें घडटा. पूण देंवचार तर आमचें जिवीत चलयता जाल्यार ताका हें बरें लागचें ना. आतां आनी एकलो म्हज्या ताब्यांतलो वेता. जेजूच्या ताब्यांत तो पडटलें. हे भाशेन तो आमकां आडायता. आमच्या चिंतनांनी तो घुंवता भोंवता. ताका लागून ही चिंतना आमी तांकां आजीर जावन ती जेजू सोबें दवरया आनी हे परी आमकां सुटका मेवतली. जेजू सारकी आमी ओदीक जातले. सांतांचें जिवीत आमी जियेतले. सगल्यांक ह्या कोरोना व्हायरसांतली भायर सरोंक जाय. तर आमी हे मागणी आतां देवा बापाक म्हणया. तशींच तुमी मागण्यांत रावात आनी ह्या मागणें म्हणटा. सर पोदेदरा आनी काकुळट सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C20 Calvarazzo Yon, page 36, C20. Calvarazzo Yon, onot mapa, vericil porot, atasaka, duzot smogapot, topitoita, takayek mota, igros mata.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तुसनी जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पाटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर घेवन आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो दोन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. बरोबर आतां आमी इगोर्जेंत सगळीं जमा जालेलीं आसा कोडेक तुमच्या फिरगोजींनी तुमी गेलेले आसात पूण हांगसर सायबाच्या कोयेंतान आमी आयिल्लीं आसा सगळीं तुमची मागणी इंतेसां मनांत दवरात आनी काळजांतान जेजूक एकवटोन आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दौरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसो जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन D16 Jesu Moja, page 55. D16 Jesu Moja. Jesu Moja, Kirko Mozawat Mo, Moon Shan Salyar, Tachivi Tutsipli, Dori Dushikalis, Mo Valtole, Makata Sotsuru, Watsonaka. Dori Dushikalis, Mo Valtole, Makata Sotsuru, Watsonaka. Dan buklagla, moshawat miang Jesu, moche cantuns, sorga velia undia, ye Jesu ye tukla, ashun rauta,
Jésus moja, kilku mozo wotmo, un shantalior, da civi tutsitli, duri duce caris, o valtole, makato sotsuru watonaka. Duri duce caris, o valtole, Makata sotsuru watonaka. जेचो आमचे काळजांत आयला दोळे बंद करुया आनी ताका भितरल्या भितर एकवटून सगळीं आमची चिंतना बरी वायट पोजडी आमी ताका दिलेली आसा तातूंतली आमकां सुटका तो आतां ह्या वेळार दितलो ताणें दिवंकूच जाय कित्याक तो देव आमच्या काळजांत जियेता आनी ताका तर आमी खरी आजीर जायत आमचें जिवीत आदले भाशेन आमी जिवचें ना त्या आदल्या जिविताक मरोन ह्या पुनर्जीवन जिवितान जेजूक आमी एकवटून जियेतल्या आनी जिवंत जेजूक आमी हे भाशेन एकवटून रावंकूच जाय नाजाल्यार आमी सगळीं फोटींग हे भाशेन जावंक फावना जावचें ना घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवेंच तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविता जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तशींच सुबीच रावन तुमकां थोडेंच सांगता ही 2 मिसां आतां आमी चालू दवरतल्या पूण म्हाका लोकांनी सुचना दिलेली आसा एक इंग्लिशीन म्हूण एक आमचे भाशेन म्हूण कित्याक लागून आमी तर 2 भासांनी केलें सकाळीं तर सगळ्या लोकांक दिसभर मागीर तें मेळटलें ह्या कारणाक लागून ते म्हणूंक लागले एक पयलें आमी कोंकणीन घेवंक जाता इंग्लिशीन घेवंक जाता 8 मीस कोंकणीन घेवंक जाता आमचे भाशेन घेवंक जाता सांगेचें आमी हांगसर तुमकां मीस करचें ना पूण तुमच्यान तें यूट्यूबार पळोवंक जातलें कित्याक लागून घरा लोक आयलो की ना मागीर तांकां भाग घेवंक जाय तर 6:30 आमी पवित्र वद्दें वर स्टार्ट करतल्या 6:30 ते 7 पर्यंत त्या उपरांत 7 ते 7:30 मीस आनी मागीर त्योर्स करतल्या 8 पर्यंत म्हणून तूं हे भाशेन आमचें सगळें हें जातलें एक 1.5 वरांत सगळो वावर जातलो हो अध्यात्मीक आनी ते प्रमाणे सगळ्या जाणांक ते भाशेन म्हण तो फायदो जातलो ही आमकां लोकांनूच सुचयलेलें आसा ते भाशेन आयजतान आमी सुरू करतल्या तुमच्यान थंयसर ताका सगळ्या जाणांक सांगूंक जाता यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता पूण सांगे तुमकां हांगसर आमी येवंक दिवचें ना कित्याक हें सगळें आमकां करूंक जाय आनी तुमच्यान मागीर थंयसर नाजाल्यार चड लेट जाता ताका लागून ओके हें इतली सुचना दिवंक जाय आमकां तर फाल्यां सान आमी करचें ना कित्याक हांवें सांगलेलें आसा पूण आयतारा दीस सावन आमी स्टार्ट करतले म्हणजे आयज आमी इंग्लिशीन सांगे मीस घेतल्या पूण फुडें सकाळचें 7 इंग्लिशीन 8 आमचे भाशेन जातलें आनी तुमी थोड्या जाणांनी म्हण हातूंत नांवां दिलेलीं आसा
जी कोण पर्मनंट येतात तांची वेगळी ना. 200 मनशांक आमी हांगसर घेवंक शकता, पूण 100 लोकांक म्हण हातूं नोंद करून, कित्याक तांकां मागीर तें करूंक जातलें, दुसरे सिंसान येवंक जातलें. बाकीचीं कोण थोडीं येवची ना, तेंच करून येना, तांकां थोडो चान्स दिवंक जाय. आनी मागीर थोडीं जाणां हांगसरलींच पर्मनंट येतात तांकां. थँक्यू. फादर मिल्टन आमचे बरोबर आसा, ते आतां हांगसरलो कारबार चलयतात. वूड यू लायक टू से वॉट यू आर डुईंग? गोंयांत आयिल्ले आसात. I'm working for the CCBI, that is Conference of Catholic Bishops of India. And at the national level, there are different commissions. So one of the commissions is Family Commission. So we go to the different regions and we give training to this marriage preparation course and other family apostolate training we conduct. Thank you so much. God bless you. देव बरे करो. मी त्यांच्या बरोबर मराठीमध्ये बोलू शकतो, कारण ते वसईचे आहेत. तर ते आमच्या बरोबर आलेले आहे आणि मला सुद्धा मराठीमध्ये बोलायला आता संधी मिळाली आहे. आभारी तुमचे. सर्वेस्वर तुमचे सगळे असो तुमचे सवे आसूं आणि सोर पोदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. R23. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. हांव तुमचे सगळ्यां पासत आर्गां आठयतां, कित्याक तुमी तोकूस घेवन मोगान सायबाच्या गोंयांतान आयिल्लीं आसात आनी तुमकां ताणें सगळें बरेंपण फावो केल्लें आदीं, आतांय कोत्ता आनी ह्या फुडें कोत्तलो म्हणून हें आश्वासन तुमकां हांव दितां. आनी ताणें तुमकां सगळें बरें करचें म्हणून. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटां. Amen. Page 187, Kalza Jesucha 23. Kalza Jesucha, Dr. Morgan and Lolia, Doria Corpecha, Munis Gulacha Asra, Petoy Karizamche, Morgan Duja. Petoy Karizamche, Morgan Duja. बरे दीस हांव उडयतां तुमकां सगळ्यांक.